साश्टीन जमनी पोंच्यान वीज वाहिन्यो घालपा सयत नव्या ट्रान्सफॉर्मराची आनी खांबे उबारपाचे काम रोखडेच हातान घेतले। त्या भायर कंत्राटी कामगारांक टप्प्याटप्प्यान कशे तरेन वीज खात्यांत आस्पावपाक घेवपाक शकतात हाचेर विचार चालू आसा। हे संबंधांत अर्थ विभाग सयत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन चर्चा करतले। त्या उपरांतूच निर्णय घेतले अशी माहिती वीज मंत्री सुधीन ढवळीकारान दिली। मडगांवा रवींद्र भवनांत मंत्री ढवळीकारान साश्टींतल्या आमदारांची भेट घेतली। ह्या वेळार नुवेचे आमदार एलेक्स सिक्वेरा, कुट्टरीचे आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड, मडगांवाचे आमदार दिगंबर कामत, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर हाजीर आशिल्ले। इन्शुरन्स पॉलिसी आसा, ही इन्शुरन्स पॉलिसी आमकां परत रिवायव करची पडटली। हांवें लायनमॅन डे दिसा ऑलरेडी आमी उलयल्या की 25 लाख पर्यंत ती वाडोवपाक मेळटा काय कितें तें पळोवपाचें। त्यानंतर ताजो आनी ग्रीव्हन्सीस आसा की जे क्लेम्स आसा ते आमी करूना, तातूंतूय डिपार्टमेंट लक्ष घालून ते कंप्लीट करतले। तिसरो प्रश्न इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर स्टाफ आसा तो कॉन्ट्रॅक्ट लेबर स्टाफाक टप्प्याटप्प्यान कशें भितर घेवप हाजेरूय डिस्कशन जालां। हो प्रश्न फायनान्स डिपार्टमेंटाक वयतल्या कारणान मुख्यमंत्र्याकूय आमकां विचारचें पडटलें आनी त्यानंतरूच ताचेर सुतोवाच करपाक मेळटली।